at the request of the Honorable MLF Marmugao Sankalp sir, we had a meeting as he has raised a concern that some unusual smell is coming in his constituency in the evening time. So as per his request, we had a meeting and we had called the MPT, Southwestern Ports and Adani Ports. Also the Pollution Control Board and Health Department representative was present. So as of now, we had given a 1 week time to the MPT and the Adani ports to ascertain whether the cause is really coming from their premises. And after that, we will have a joint inspection. आणि अशी किती वॉर्निंग अशी काय नाही तुमची? As of now, no warning because the source of the smell is not yet ascertained. So we are not sure from where it is coming. So for that, we have told MPT first to ascertain from at their level where the smell is coming. And if it is coming, then we will have a joint inspection. And after that, we will give our report. जे स्टेक होल्डर असले जे कन्सर्न डिपार्टमेंट असले तांकां सगळ्यांक आयज मिटिंगेक आपले SDM कडेन कांय लायन वचून आमचे गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताकूय ब्रीफ केलो की असो विशय इश्यू आसा हांगा. सो जेन्ना हांवें ताका ब्रीफ केल्या उपरांत इमिजिएटली म्हाज्या फुड्यान तेंच्यांनी कॉल केलो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आनी काल ऑलरेडी एक टीम येयली पोल्युशन कंट्रोल बोर्डांसून आनी तेंचें काम काल सांजची येवन ते रातभर तेंच्यांनी सगळे ऑब्जर्व केलेले आसा आनी तेंचो रिपोर्ट जो आसा प्रिलिमिनरी रिपोर्ट म्हाका आयज सांजचो पर्यंत मेळटलो तेंच्यांनी जे ऑब्जर्वेशन केलेलें आसा. त्याच प्रमाणे आयज आमी हांकां JSW आनी अडानीक स्ट्रिक्ट सांगलेलें आसा आनी MPTकूय सांगलेलें आसा की बाबा वास येता तो कसो वास येता खंयसून तयार जावपाक लागलो सो हेजे भितर लक्ष घाला म्हणून आनी तांकां सांगलें आसा 1 विकाचो टायम दिलेलो आसा. तेंच्यांनी थोडीशी गजाली आसा ती आमी करतले म्हणून सांगलेलें आसा. बट तेंचें म्हणणें अशें आसा की हो जो कोलाचो जो आसा तो कोलाचो हो वास न्हू ह्या कितें आसा ते आमी तांकां सांगता कोलाचो आसूं कितें आसूं जेन्ना हो वास येता तेजेर बाबा हे MPTन खंय तरी इनिशिएटीव घेवन हो कसलो वास येता कितें आसा तेजेर फायंड आवट करचें. तेजे लागून आमचे गोवोरमेंटाचे आतां फेक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डूय हे करतले आनी हांवें तांकां सांगलां आमी जर पाशेस काडला इतले दीस काडून रावलेले आसा जर हे 15 दिसां भितर आनी फुडल्या विका भितर जर तुमी हे इश्यू सॉर्ट आवट करना जाल्यार म्हाका मागीर आख्खे आमच्या मुर्मागोवाच्या लोकांक घेवन तुमचे अगेन्स्ट बाबा म्हाका मागीर एज्युकेशन करचें पडटलें. सो ते ना जावच्याक लागून कित्याक इतलीं वर्सां आमी थंय रावता ते एरियेन वास असो वास आमकां केन्ना येनासलो कित्याक आमचे मुर्मागोवान अशें जाल्लें आसा तो गार्बेजीचो वास आमी घेवन घेवन तोवूय एक आमकां संवय जावन पडलेली आसा लोकांक सगळ्यांक. आतां हो एक दुसरो वास येवपाक लागलो म्हणून हो त्रास आमीच घेवपाचो आमच्याच मुरगांवच्या लोकांनी घेवपाचो. हेजो फायदो मुरगांवच्या लोकांक कोणाक आसा आनी हो वास आतां कितें आसा आतां बॉक्सायडूय थंयसून ट्रान्सपोर्ट जावपाक लागलेले आसा जिप्सनूय जावपाक लागलेले आसा ट्रान्सपोर्ट. सो हे जे कार्गो आसा तेजे लागूनय जावंक शकता हे वास येता तो. सो हांवें थोडे विडियोज काडलेले प्रूफ म्हणून ते प्रूफ विडियो तांकां दाखयला आयज मिटिंगेक हांवें कित्याक कशें डस्ट पोल्युशन जाता कसो हो वास येता हे. सो हेजेर खंय तरी प्रिकॉशन घेवचें म्हणून तांकां सांगलें आसा आनी तेंच्यांनी म्हाका हो विकाचो टायम मागलेलो आसा. ते दोनूय कंपनी एलॉंग वीथ JSW अडानी आनी MPT हे सगळे जाण कितें ते फायंड आवट कर तेवूय प्रश्न येयलो कित्याक ते उदक जे यूज करतात ते उदक जे यूज करता ते STB उदक यूज करता. सो थंय तेज्या लागून तो वास येता तेवूय फायंड आवट करा म्हणून तांकां सांग. सो ते टेस्टिंगाक धाड म्हणून सांगलें तांकां उदक फाल्यां. सो फाल्यां ते टेस्टिंगाक धाडटा गव्हर्मेंट लॅबोरेटरीन धाड म्हटलें. सो ते पणजे हेल्थ अर्बन डेव्हलपमेंट हेजे हेल्थ डिपार्टमेंटान टेस्टिंगाक धाडटले आमी ते उदक तेंचे ते जे MPTचेय धाडटले JSWचेय धाडटले आनी अडानीचेय धाडटले तिनी जे उदक यूज करतात. दारां बंद करून तुका भितर रावचें पडटा सारकें आनी फॅन बीन पळोवन गेल्यार पांय बीन आमकां ते काळेच जाता खूब डस्ट जाता उदकान सुद्दां न्हू अशें सगळें हें कशें डस्ट सारको ब्लॅक ब्लॅक कशें उदक पडलें सुद्दां जाल्यार सुद्दां सारकें डस्टीस आसता आनी फॅन आमचो मागीर मातशें आतां पुसून गेले जाल्यार परत येवन पुसून गेले परत सगळें ब्लॅक ब्लॅक जालेलें आसता. सगळो कोळशाचो डस्ट तुमच्या घरांत गळगळो आमच्या पोटान बाबा जाणटे आमकां एक 4 वर्सां काडूंक जाय बरें हितून काडूंक जाय आमच्या वासान जर आमी गेले जाल्यार सगळें फुकट गेलें ना तेन्ना कितें तें मातशें आमी तितून आमचें काम कर. की कलेक्टरा कडेन जे ऑथॉरिटीज आसा ते पोल्युशनाच्या विशयान ते आयज येयलेले म्हणून आमकां सगळ्यांक सांगपाक की थंय एक व्हडलो प्रॉब्लम जाला आमचो सड्यार ते मुरगांव हितून की तो
अदानी JSW ते कोल हे करता पयलीं तर पोल्युशन करून आमी सगळ्यांनी इटले तांकां सांगून आयज तो हो जो वास मारपाक लागला जसो टायर जळयलेल्या भशेन असो की आमकां ते ब्रिथींग बसून घेवपाक जायना. तशेंच आमचे थंयसर खूब ल्हान भुरगीं स्कुलाचे आमचे त्या रोडा वयल्यान बीन घरा कडेन बीन वयता. जर आमकां घेवन ब्रिथींग जायना ती भुरगीं कशी घेतली. ते आमी आतां जे सामके हे इटला ते जे अदानी JSWचेर म्हणजे आयज आमी MLAचेर प्रेशर घातला बाबा तूं कशा भशेन ते कितें तरी आमकां सोल्युशन काडून हें करपाचें म्हणून. पूण आयज सरान आमी तांकां आपण तेंचे मिटींग घेतलेली जॉयंट मिटींग पळोवया फुडें ते कितें तेजें